प्रेमानंद नायका असल्या मनशाक हांगा स्ट्रायकार वचपाक पडला. एक सिनियर सिटीजन प्लस हेल्थ इश्यू आसल्या असल्या मनशाक हांगा स्ट्रायकाक वचपाक पडला. हें एक सॅड स्टोरी. पूण जे आयज प्रेमानंदान तेजी एक डिसिजन घेतला जे हांगा स्ट्रायक ब्रेक करपाचें विड्रॉ करपाचें सो आमी वेलकम करतात. पूण जे हांव एकूच सांगूंक सोदतां जे भुतानी प्रोजेक्टूय हो धाडावपाचो इम्पॉर्टंट तेजे भाशेन तेजें हेल्थ आनी तेजी फॅमिली राखपाचें तेंय इम्पॉर्टंट. सो आमी विड्रॉ करपाक खूब सपोर्ट करता. पूण एकूय सांगता हांव एज अ गोंयकार हो MLA म्हणून हांव जर सपोर्ट फूल आसतलो असले प्रोजेक्ट सांगपाचे लोकां पासून देव बरें करूं म्हणटा नायकाक. ते सुवातेर हांगा जमिल्ल्या सगळ्या लोकांक सगळ्या लिडरांक आनी आमच्या प्रेस भावांक तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. एक ल्हानशा उल्यान एक मेसेज घातली. राती आमचो साऊथ गोवाचो MP येयलो, सकाळीं येयलो आनी एक आश्वासन ताका बारीकशें दिलें तेणें. आनी प्रेमानंदाक तेणें फोर्स केलो डिसिजन घेवपाक. प्रेमानंदाक भंय म्हणलें आनी 10:30 आतां 11 जाली. हे रिजन तुमकां आयज कळपाक जाय कित्याक तो कसोच कोणाचेंच आयकना. जायते MLA येयले, जायतो एक्टिविस्ट येयले. आमची प्रतिमा आसा, तारा मॅडम आसा, जायते एक्टिविस्ट मेल फिमेल सगळे गांवचो लोक येयलो, फादर येयले, कोणाकूच आयकना जालो. आनी आमकां खंय तरी राती आमी दिसले आनी आयजूय दिसले तुमची दिवाली येता आमच्या हिंदू भावांची आनी तेणें दिवाली मनोवची. बिकॉज दिवाली इज अ फेस्टिवल ऑफ लायट. तेज्या घरान काडूक घालून आमी दिवाली सेलिब्रेट करप हें आमकांय खंय तरी दुखलें. सो आमी ताका रिक्वेस्ट केलें, एक दिवालीचें निमित्त घेतलें आनी आमी ताका रिक्वेस्ट केलें की तुजी हेल्थ आमकां इम्पॉर्टंट. हे प्रोजेक्ट आमी सगळे गांवचो लोक तसो गोंयचो लोक समोन एकठांय येवन आमी तुका आनी सॅक्रिफायस करपाक दिवपाना. आमी उपासूय करचे न्हू. आतां आमी कितें करया, डायरेक्ट फायट प्रोजेक्ट बंद जाले बगर आमी ती फायट बंद करची न्हू. कित्याक ताका खंय तरी अन्याय जातलो तेजेर आमी ही फायट बंद केली जाल्यार. एक सुद्धा आमदाराक काळीज ना प्रेमानंद नायका घेवन मेळपाक. बाबा रे तूं कित्याक बसला आनी प्रॉब्लेम कितें म्हणून विचारपाक. आयज प्रमोद सावंताचें सरकार फेल जालें. मोविन गुदिनो पंचायत मिनिस्टर फेल जालो तेचे पंचायती राखपाक. आयज मोविन गुदिनो कडल्यान आमी कांयच एक्सपेक्टेशन दवरपाक शकना तूं गोंयचे पंचायती राखतलो म्हणून. तुजें आमी रेजिग्नेशन मागता. प्रमोद सावंत तूं फेल जाल्लो आसा. आयज काळाची गरज आसा. एका क्रांतिकाराचो अपमान केलेलो आसा तूं. कित्याक तुजें सरकार आयज हांगासर येवंक ना. आयज हांगासर जे एक्टिविस्ट येयले, आमदार येयले, बाब आंतोन वास तुजें देव बरें करूं म्हणटा. ओक्रूज सिल्वा 4 फावटी हांगासर येयलो, तेका देव बरें करूं म्हणटा. कॅप्टन विरियाटोक देव बरें करूं म्हणटा. गिरीश चोडणकर काल तूं हांगा येयलो आनी ते आमदारांक आनी बाकीचे कोण तानावडेक आनी कोण CMांक जे मेली घातले, मेसेजीस केले, ते तुज्या ते इनिशिएटिव्हा खातीर तुका देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक हें काम जेन्ना 3रो दीस जालो तेन्ना जावपाक जाय आसलेलें पूण तें कालच्या दिसा जालें. सो जेणी हे प्रोटेस्टाक आदार दिला एकान एक बारीकांतलो बारीक लोक जो प्रोटेस्टाक उबो रावलो. तुमी प्रोटेस्टाक उबे रावंक ना, तुमी गोंय राखपाक उबे रावले. सारको उपेशीन रावन आयज सगळ्या लोकांक कळयलेलें आसा की इट इज टायम टू स्टँड अप फॉर इलिगॅलिटीज. आनी तशेंच हांव गांवचे 2 मेंबरांक जे 5 मेंबर आहा मावरिल्यो आनी तुळशीदास बाब तेकाय देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक तेंच्यांनी बीन साऊथ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ही हॅज स्टील स्पोकन अगेन्स्ट हीज ओन मेंबर्स who are for this project. आणि तुका प्रणाम. प्रेमानंद बाब एक सरपंच तो सांगपाचो ह्याच पंचायतीचो एक सरपंच तो आनी तो बाबरो 9 दीस हांगा स्ट्रायकार रावलो. दुसरें म्हणटा हांव सॅल्यूट तुका बाबी. कोणें तुजें नांव तुजें उल्लेख करूं ना. एक्चुअल हिरोईन तूं म्हणटा ती आमची उज्ज्वला बाय. उज्ज्वला मॅडम ताच्या फाटल्यान रावली. शी इज रियली हे म्हणपाची कितें म्हणपाक म्हाका खबर ना. खरें झांसी की राणी म्हणटा ती बाय. तिने गोवाक सोडूं ना. ती रावली आनी गोवाक ती आदार दीत गेली. सगळे येताली आमी आनी ताका सांगताले ताका फाटी घेवपाक लाय फाटी घेवपाक लाय. तिने सांगलें म्हजो घोव न्ही ह्या भुतांनी नाका, म्हजो घोव गोंया लागून मेल्यार चलता. आय एम रेडी टू सॅक्रिफायस. म्हाजो धाकलो भुरगो 13 वर्साचो बट आमी फाटी सरपाना. सो अशें न्ही की ती भिवून फाटी सरल्या म्हणून. ही फाटी सरल्या कित्याक तांकां आमी कन्विन्स केला सगळ्यांनी की तुम्ही समज अशी बसली रस्त्यार हांगा तर तुमचे कोणाक पडून वचूं ना. सरकाराक जाय पडून वचूं ना, तुमचे मिनिस्टरांक पडून वचूं ना. तुमी अशी बसले जाल्यार फॉरगेट हिंदूज. आमी गोंयकार वी बिलीव इन ऑल द रिलिजन्स. वी सेलिब्रेट ऑल. म्हाका आयज सांगपाचें म्हणल्यार फाल्यां कितले हिंदुचांगेर वचपा आसा दिवालीक. सो इतली उमेद आसता ती उमेदूच ना. सो म्हाका न्ही अशें दिसलें की ही रस्त्यार बसतली फाल्यां आनी हांव न्ही कितें वतलें.
व्हडलो सॅक्रिफायस नायक बाबान तो केलो गोंयचे जनते खातीर आनीक गोंय राखपा खातीर. सगळ्यांक दिसलें की तेणें आपले जीव काबार करप ना, कारण मुखार आनिकूय लढाई आसा. आनी कालच्यान खुबशे लोक ताजे फाटल्यान लागले की तेणी लढाई थांबोवप न्ही, पूण ताजो इनडेफिनेट हंगर स्ट्रायक आसा तो तेणें कॉल ऑफ करप. पूण तो कसोच रेडी जायनाशिल्लो जो मेरेन हें विड्रॉ जायना आमचें गोंय काबार जातलें. ताका खुबशे एक्टिविस्टांनी मेळ्ळे ताका सांगलें की तूंय विड्रॉ केलें जाल्यार सुद्दां हो विड्रॉ जावपा ना, आमी तो टेक ओवर करतो. म्हाका दिसता फ्रिडान ऑलरेडी अनावन्स केल्लें आसा. म्हाका दिसता सावयो सॅबी गिलरॉय and all of them are taking over. It's a good gesture from Christian community. They are more concerned about a Hindu festival, that is our Diwali, than our BJP party who is claiming to be the Hinduism. Actually हे हिंदूचे अगेन्स्ट, हे कितें करता ते सगळे हिंदुइजमाचे अगेन्स्ट. नमस्कार करता. तसेच भाव आमचे पोलीस भाव, एक्टिव्हिस्ट भाव आणि सगळ्यांनी आमच्या गांवचे दोग जाण पंच आसा, सुनील बाब आनी मावळेलो, तांकां देव बरें करूं म्हणटा. आयज 9 दीस जाले म्हाजो हजबंड झुजता हांगा, जाल्यार CMाक पडलेलें ना. आयज आमून दाखोवन दिता की गोंया खातीर झडना तो भुतानीक लागून झडटा. त्याच्या जिवाची काळजी ना ताका. आयज आमी दाखोवन दितले आनी थोड्या दिसांनी इलेक्शनां हेचेर कितें ते CMाक दाखोव. आनी ते 3 भुतां आसा पळय तांकां आयज दाखोवन दिता. तो कृष्ण जाल्लो आसा, आयज ते नरकासुरांक लासता तो, आयज लासतलो तो रातयान. मुख्य आज येवपाचें कारण येदो असो हांव आशिल्लो तेन्ना म्हाका प्रेमानंद बाब आपली ताजी प्रिय मोटरसायकल आशिल्ली तेन्ना पासून तो पंच आसा. म्हणजे कितकी वर्सां तो पंच आसा हांगा तो तुमी विचार करा. कुट्टाळ्यान म्हाका भोंवडयतालो. आमचे स्ट्रॉंग फॅमिली टायज आसा. फाटले 4-5 दीस आय वॉज डिपली कन्सर्न्ड अबाउट हीज हेल्थ. आमची हांगा कुट्टाळ्यान खूब सोयरीं आसा, तांचे कडेन हांवें ताजे हें घेतली, वासपूस घेतली. आमच्या समाजाच्या सगळ्या नेत्यां मदीं सुद्दां खूब सगळे अस्वस्थ आसा की ताणें आपलो हंगर स्ट्रायक विड्रॉ करचो आनी ताजें जें कॉज आसा ताणें हंगर स्ट्रायक विड्रॉ करचो, बट तें कॉज आसा तें एक मोठ्या प्रमाणान गोंयभर आतां फुडें व्हरपाचें आमची सगळ्यांची जबाबदारी. आनी हांव स्वता आज फुडें सरिल्लो आसा. फाटलीं 3-4 वर्सां आय हॅड केप्ट मायसेल्फ कंप्लिटली सायलंट ऑन द पॉलिटिकल फ्रंट, बट इट इज टायम की सगळ्या बहुजन समाजाच्या लोकांनी आनी आमची कॅथलीक कम्युनिटी जी आसा ती आमी एकठांय जावचें पडटलें. आनी ह्या प्रमोद सावंताचो जो सरकार आसा हाका घरा धाडचो पडटलो. हांव BJP गव्हर्मेंट म्हणटा, बट हांव प्रमोद सावंत जे रितीन पळय ह्या प्रमोद सावंतान सध्या सरकार चलयलां तर डेफिनेटली आमकां घरा धाडचें पडटलें. कितें म्हणटा फकत सण येता ताका लागून हांव फाटीं सरला. फकत 2 दिसांनी हांव परतो सगळे बसतले 2 दिसांनी म्हाका सण आसा बरें दिसता. दिवाळी मातशें हांव पूण कितें सोडटा जो मेरेन फाटीं घेता पूण हांव कसलो रेडी सण आसा बरें दिसता. आमी तुमकां डिक्लेअर सगळी प्रेस आमी डिक्लेअर करतले आमगे सगळें प्लॅनिंग घेतलो. 2 दीस मातशें दिया प्लीज. 2 दिसांनी देखून तुमी परतो बसूंक शकता पळय. आय नॉट कन्सर्न अबाउट हेल्थ की स्वास्थ्य बरें आसत जाल्यार सगळें करूंक शकता. चेंज हांगा सगळें सकाळी येवन सांजचे वचपाक तशें आसता. म्हाका आमगे सगळें लोक आमी तशें करता चेंज जाल्यार पणजे वचून प्लॅन बसता म्हण घरा कडेन 1 डे स्टे ओके कळ्ळें. अशे भाशेन फाटीं घेवपाक जाय इतलेंच. सो तुका चेन हांगा स्ट्रायकार मेळटा तेन्ना तुमी हे आसा आसा कितें जालें दिवाळी बरें दिसना हिंदू सण